logarithm for class 9. In this video we will see third law of logarithm, that is power law. So हांगासर log of x raised to m, so here m आसा तो power म्हणून एका power law म्हटला. so हांगासर जो power आसा ती front येतली m log of x. so हांगासर तुमका स्टेटमेंट दिल्या 14.53 the whole square. so हांगासर घेतले फर्स्ट एज इट इज, जशी आम्ही दोन लॉजान एप्लाय केला तसेच हांगासर लेट कन्सिडर करतले. लेट x इक्वल टू 14.53 the whole square. next take log on both side. next log of x equal to log of 14.53 the whole square. एका आम्ही लॉ एप्लाय करतले, that is power law. आणि नेक्स्ट मागीर आम्ही करतले x हांगासर log of x, हांगासर पावर लॉ एप्लाय केला पळय तसोच हांगासर 2 आहा पळय तो पावर लॉ एप्लाय करान 2 आहा तो फुडें येतलो. 2 log 14.53. so log of x 2 हांगासर हो 2 हेका मल्टिप्लाय येतलो लॉगा. with the help of log table आम्ही फाइंड आउट करतले एज अ लॉग. ओके 14 कॅरेक्टरिस्टिक पयली बरे 2 डिजिट आसा म्हटल्यार -1 1 पॉइंट येतलो आणि 14 5 3 चो with the help of log table फाइंड करात. सो हेजे आन्सर 1623 येतलो. मागीर तुम्ही हांगासर मल्टिप्लाय करतले जसे नॉर्मल मल्टिप्लाय करता तसेच हांगासर मल्टिप्लाय करात. 2 3 6 2 2 4 2 6 12 1 कॅरी येलो 2 1 2 प्लस 1 3 डेसिमल आहा तसो डेसिमल येलो 2 1 2. सो हेजे आन्सर 2.3246. मागीर नेक्स्ट तुमकां फाइंड करूंक जाय कितें एंटी लॉग ऑफ 2.3246. सो हांगासर तुम्ही एंटी लॉग हेजो फाइंड करा डेसिमल पॉइंटाच्या फुडें. हेजो आन्सर कितें येतलो 2112 आणि इंटू 10. सो हांगासर सदांच एक स्टेप हेचे आसतले ना डेसिमल हांगा येतलो आणि हांगासर जो कितें नंबर आहा ते तुका रेज टू येतलो. सो x इक्वल टू आता हांगासर पॉइंट पळयात कसो घेवपाक जाय. कितले हांगासर पावर आसा 2 आसा. सो हांगासर 2 नंबर तुम्ही कितें करतले फुडें घालतले 1 2. सो हांगासर हांगा डेसिमल येतलो. सो हेजे आन्सर 14.53 द होल स्क्वेअराचे 211.2. okay so like this you have to solve. Thank you.